आम्ही हे मागणी करता सरकारा कडेन की जसे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ज्या तरेन सरकार हाडूंक सोदता आणि गोव्यान तर तो आपल्या लागलोच आसा, अशा स्थितीन आमकां हे प्रॉडक्ट जे आसा ते वेगळे FSSAI किंवा FDA सोडून दुसरे कित्याक आनीक सर्टिफिकेशन ऑथरायझेशन जाय। हलाल आणि हराम हे इस्लामच्या दृश्टीन तांकां जे कितें आसा ते तांच्यांनी करता आसतना ह्या देशान वेगवेगळ्यो पॅरलल सिस्टम जर तयार जावंक लागल्यो जाल्यार त्यो देशाच्या अखंडते खातीर घातक आसा। आणि दुसरो भाग ही जमाते इस्लाम ही संघटना, ह्या संघटनेन 26/11 सारखे किंवा आनीक CAAच्या संदर्भात विरोध करपी किंवा अनेक टेररिस्ट अटॅक्स आसा, अशा टेररिस्टांक जेन्ना केसीस फायल करचे पडटा तांकां फंडींग हांगासल्यान गेल्ले आसा असे पुरावे सापडल्या। सो अशा संघटने कडल्यान सर्टिफिकेशन मेळटा आणि ते सर्टिफाईड प्रॉडक्ट बाजारात येता आणि हे प्रॉडक्ट सर्वसामान्य व्यक्ती जाका हे काय खबरूच ना तो खायत वता। ह्या खातीर ही जागृती आणि हे फक्त खावपा खातीर उरूं ना, हांगासर जे आमचे कन्स्ट्रक्शन लायन आसा तातूनय हे प्रकार चल्ल्या, त्याय हातून हलाल आसा। तसेच डेटिंगाचे ॲप सुद्धा हलाल आयल्यात। तुम्ही विचार करा, अशे प्रत्येक बाबीन जर हलाल सिस्टम तयार झाली जाल्यार ह्या देशा खातीर हे आर्थिक जिहाद संकट आसा अशें आमकां दिसता। आणि ह्या माध्यमांतल्यान अब्जावधी रुपयाची उलाढाल चालू आसा आणि जी आमच्या देशाच्या आर्थिक सिस्टमी खातीर धोकादायक आसा।